एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? काय म्हण स्लोच म्हणजे की हात हालता हांगा सर. सो आम्ही भायर सरला, टायम जालो 11:30. सो आयज आसा पोलियो. सो इशुकाक पोलियो घालून वयता. तूं म्हणटलें पोलियो घालून इतून नोटोन थोटोन वयता का म्हणटली. तेज्या मागीर खंय तरी वयता आमी. हें मागीर सांगता तुमकां की तो पयलीं हेल्थ सेंटरान वयता, पोलियो घालता, मागीर फुडें खंय वयता मागीर सांगता तुमकां. ओके. आणि आयज दिसता पावस पडटा, बारीक 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 येयलो न्ही, स्टार्ट जाला न्ही पावस. पावस बारीक कालच्यान मातशें स्टार्ट जाला बारीक. आयज पासून बारीक आहा, पण काळो करा तेवटेन. ओके. सो पयलीं एका पोलियो घालता, मागीर सांगता तुमकां फुडें आमी खंय वयता ती. माझ्याकडे बघा. खूप लोक सो झाले एक काम, व्हडलें काम. ओके, जालें पोलियो दिवन. हो रिती म्हणजे आपल्याक दी खंय. आमी तुका दिवन जालें म्हटलें 0 to 5 years तुका दिवन जालें. तुका दिवन जालें पोलियो, तुका ना आतां. रडलो असं रडलो ती मी चॉकलेट दिता. ताका एक चॉकलेट दिता तुका. ओके. सो जालें एक काम. आतां वयता आमी सावथाक. आतां सावथाक कित्याक वयता हें तुमकां सांगता मागीर. तुमी म्हटलें कितें मागीर 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 म्हणटलें. राव मातशें सस्पेन्स दवरया. सो पयलीं आमकां केक कलेक्ट करूंक जाय. आतां म्हणजे केक कित्याक हें सांगता तुमकां मागीर. सो जालें, एक केक कलेक्ट करता मागीर डायरेक्टली शूड डे सावथाक. ओके. ओके. पावस येयलो. पोलियो घालता तेन्ना थोडलो पावस येयलो. म्हणजे हो मागीर शिव गेलो गाडी घेवन फुडें येयलो म्हणजे थंयसर. ओके. चला. सो आतां व्हडलो येयलो पावस. बरी दिसताली ना. खंय वयतलो? नापा वयता. चल. उदक भरचें ना हांगासर. कितें हांगा पळय सावका सावका. हय तो एन्जॉय करता. हय दवर. पावस असलो पडटा जे कितें प्लॅन केला पळय आमी, म्हाका दिसता ते प्लॅन फ्लॉप जातले. सॉलीड पावस पडटा. कितें जातलें काय खबर ना. पळोवया. होप फॉर दी बेस्ट. आतां खंय पावला आमी? वेर्णा करता. सर आमकां बेणावली वचूंक जाय. ओके. बेणावली वयता तेजे पयलीं आमकां केक कलेक्ट करूंक जाय. पावस बरो पडटा आनी डबल काळो जाला आनी व्हडलो येतलो. सायडीन सगळ्यांनी भाजयो बिज्यो घेवन रावला, फ्रुट्स बीन घेवन रावला विकपाक. कोण घेतलो आयज हे पावसान सांग पळोवया. फणसाचे गरे बिरे काडून विकतात रोडार. कोण घेवचो ना रावन. अशी पावस बीन जाल्यार लोक रावन घेतात. कोण घेतात कंटिन्यूस तेच म्हणटात बेगीन येशी. सो आतां पावलो आमी कोलवा न्ही क्रिमॉक्स. शिव गेला केक हाडपाक. सो कोलवा पावले न्ही आमकां आमची युट्यूब फॅमिली SP रॉड्रिगीज तिची याद येता. म्हणजे अमकी प्लेसीर पावले न्ही. मारगांव पावले की इमॅक्युलेट ताची आमकां याद येता. इमॅक्युलेट फर्नांडीस. सो अशें आमकां याद येता. जस्ट आतां आमी फार्माक बीन येयल्ली न्ही चर्चीन, तशी येयली आमी चर्च. अशें चर्च ती पळोवंक मेळना तेन्ना खूब रश आसता न्ही. आतां पयलें आमी बरी दिसता. सो म्हणटा हांगासर क्रिमॉक्साक केक घेता. केक घेवन न्ही आमी वयतली बेणावली. सो कितें लागून तुमकां सांगता, आमची युट्यूब फॅमिली आहा जे आमचे म्हणजे पयलींच्यान व्हिडियोज पळयता पळय तांकां खबर आसतलें. मिशेल कॉन्टे. मिशेल आमची एक युट्यूब फॅमिली. ते आसता इंग्लंडाक. कळ्ळें न्ही. ना इंग्लंडाक आसता. तेजे मम्मीचें घर पर्वरी आनी तेजे घोवालें घर बेणावली. सो ते आतां हांगा आसा बेणावलीम आसा. सो ताणें प्लॅन तेजे बड्डे जालो. कळ्ळें न्ही. तेजे बड्डे जालो दीस मंथूच जालो. सो आयज ते आमकां ट्रीट दिता बड्डेक. सो खंय या एक प्लेस आमी चूज केला म्हणजे मिशेलान. ताका थंय वचोंक जाय खंय. सो सांगता तुमकां मागीर खंय तें. सो एक बारीकसो आयज सेलेब्रेशन कितें हें पावसान म्हाका काय दिसना कितें जातलें काय ना तें. भायर आमकां भोवंक मेळटलें, एन्जॉय करूंक मेळटलें. पावस बरो पडटा सासू. सो मिशेलाक थंय वचूंक आसलेलें. सो प्लॅन केला आमी. सो म्हटलें केक घेवया म्हटलें कित्याक एक बारीकशें सेलेब्रेशन करया. सो ताका आमी आतां बेणावली वचून ताका पिकअप करतले मिशेलाक. पिकअप करून डायरेक्ट आमी थंय वयतली. आमचे वचपाचें आहा पळय थंय प्लॅन केला पळय. सो आमी थंय वयतली. ओके. सो परवरी आमकां घेवपाकूच मागना केक.
आमी पोलियो दिले आनी सामकी भितरल्यान येयली. सो मागीर सर्च केलें गुगलार. सो कोलवा दाखयतालें आहा म्हण क्रिमॉक्स. सो बट बरेचशे केक घे म्हटले. ओके. छत्री गाडीन पडला आनी भिजत गेला पळय शिवनाथ. सावकास यो गाडी येता दोनी वाटेन. नाव बरला हॅपी बर्थडे. खंय धरू गे तुझी मोबाईल घेऊन राव. सो आमी न्ही बेणावलीम पावला. फक्त आमी कितें पळयता पोर्तुगीज हाऊस आनी बंगलो. वन सगळं बंगलो बीन आसा. पळोवन सामकी पिशे जाले आमी. तेच पळयत आसा आमी आनी बरी धाकटी घरां बरी दिसता रे म्हणजे ना की आमी हे सायडीन पावपाक खूब कमी. बेणावलीन तरी हांव तरी पावत ना. शिव तरी एक इव्हेंटा कामा निमित्तान तरी तो पावता खंय खंय. पेट्रोल पंप पळया. झाडांय खूब हांवें नाल्लाची झाडां बिडां म्हणजे बरें दिसता. कित्याक हांव तरी पावना न्ही. सो एक निमित्तान तरी खूब कडेन पावलें हांव. आतां पळय बरी दिसलें म्हाका हांगासर. आनी पावसान तरी आनी बरी दिसता न्ही ना. हय बरी बरी बंगलो आहा सामके एंटीक सामके. हांगासर पळय केदा व्हडलो हे बंगलो न्ही हो. बरें आहा. सो हे घर म्हाका खूब लायक जालें. लोबो हाऊस भायर बरें केला बसपा बी. सुपर्ब आं सुपर्ब केला. सो आतां आमी पावत येयला मिशेलच्या घरा. केन्नाच्यान म्हणटाले ते मिशेल यो यो बेणावलीम यो आमी टायम स्पेंड करया. जावकूच ना मागीर. सो फायनली आयज जालें. सो आमी पावली आमचें मेन डेस्टिनेशन. सांग तुमकां मागीर खंय पावलें तें. सो पयलीं आमी वयता भितर आनी पावस थांबपाचें नांवच घेना. ही माडा बरी आसा न्ही. पावली आमी भितर वयता. चॅकिंग करतले. बरें घातला स्टॉपर. शिवाची गाडी चेकिंग करता. गाना मैं समझा वो बोला पावली आमी पार्क करता. मी सांगता आमी खंय येयले ते. कितले जाण रावला पळय मिशेलाक स्वागत करपाक. राव ऐकता तू काढ आमचा व्हिडिओ. पावली आमी आयल्या हांगासर ITC ग्रँड थंयसर रिसॉर्टार. ओके हें आसा एका तुमी पयलें आसतलें. हें आसा मिशेल आमची युट्यूब फॅमिली. आयज आमी करता बर्थडे सेलिब्रेशन. तो मिशेला तुमी वळखता आसतले. जे कोण न्यू व्हिवर्स आहा पळय तें खबर ना कोण ते आसा आमची युट्यूब फॅमिली आहा ते. उदी भरला. सो आमी येयला ITC ग्रँड. हें म्हाका मिशेला सगळें न्यू आसा. पण शिवनाथाक हें न्यू ना. शिवनाथ हांगा येता तेजे इव्हेंट बीन आसता न्ही हांगासर. ताणें खूब अशें हांगासर इव्हेंट केल्ले आसा. पण शिव म्हणटालो हें बरें आहा म्हणून ITC ग्रँड खूब बरें आहा हेंचें. दाखयता तुमकां सांगा पळय सामकें बेस्ट आहा. बरें आहा न्ही हॉल हें. शिवनाथाक हें कांय न्ही व्हडलेशें कित्याक तो येतात. सो हांगासर बसून न्ही बरें वा बेस्ट आहा. मिशेला आवडूंक जाय कित्याक मिशेचो बर्थडे. मिशेला आवडूंक जाय. बरें मगो आजून आनी पळोवंक ना आनी पळोवपाचें आहा.
हय चल यो ते गळ्यान घालून घरा व्हरपाचें बरें हें शेल हें पावसान बरो ते न्हांवपाक न्हू रे तुका भितर नुस्तें आं बरें आहा पळय ज्वेलर्स सायड बाय सायड हांगा शॉपिंग करूंक मेळटा हें काडया आसूं मागीर काडया सेम सेम दुबय मॉल न्ही सेम अशेंच सो आतां पावसा दीस न्ही थंय उदक उदक सगळें बरें हांगासर प्लास्टीक बी घालून बरें केलां आईक म्हणटा पळय सावकास यो म्हटलें कित्याक थंय उदक उदक जालां फ्लोर सगळें पण बेस्ट आहा सो आतां आमी वयता रेस्टॉरंट पेविलियन हय न्ही नमस्ते हॅलो तो पयलीं आमी केक बीन कट करया पयलीं न्ही हय केक कट करया सो आमी हांगासर वॉशरुमान येयला मागीर वॉशरूम पळया म्हटलें सामकें म्हाका हें वॉलपेपर खूब लायक जालो विशय बरी दिसता वॉलपेपर पळयात हाय खंय हांगासर न्ही हें आसा चॅस खेळपाक पण आतां मेळचें ना पावसान पावस पडटा न्ही पळयात बरें आहा हें पळय हांगा सो उदो तुमकां सांगलां आमी खंय येयले तें तुमकां आयकोंक येयला काय ना खबर ना तो हें आसा ITC ग्रँड 5 स्टार हॉटेल कळ्ळें सो मिशेला हांगा करपाचें दोन कलर चूज केलेले एक ताज एक्झोटिका आनी हें पण ताज एक्झोटिका पेक्षा हें मातशें खूब व्हडलें आसा ITC ग्रँड आं थंय पावल तूं एक्झोटिका पावला सो हांगा तें पावूंक ना न्ही म्हटलें हांगा थंवया म्हटलें शिव म्हणपाक हांगा हें बरें आहा की तो येयलाच न्ही ताका लागून ताका खबर आहा हांगासर न्ही हें रेस्टॉरंटूच पूण सामकें एंटीक सामकें हें पळयात अशें तुमकां दाखयता हें पळयात बरें दिसता सामकें एंटीक हेका बरें लाकडाचें टेबल दिला मिशेल हें पळय बरें लाकडाचें एंटीक सामकें बरें जालें आं खरेंच चल केक कट करूया केक काड घे तूं व्हिडिओ काड हांव काडटा तूं व्हिडिओ काड तेका पयर दिवपा पहिले माझे स्पेलिंग पळयता स्वता असं होता स्पेलिंग पळय करूया सो हांगासर न्ही बुफे सिस्टम आसा सो म्हटलें हेका पयलीं खावयता इश्विकाक कित्याक हेजें काम जालें न्ही मागीर टेंशन ना सो म्हटलें हांकां वचून घेवन यो म्हटलें सूप बीन कितें आहा तें मी तुका दाखयता हांगासर कशें कितें तेंचे मेन्यू बीन दवरला हांगासर शिव आयलो सूप घेवन चाय टायप न्हू च्या कशें न्ही हे कोण हाडला कसलें सूप मशरूम सो हिशोबाचें काम जालें सो आतां आमी जेयता तुका दाखयता हांगासर बरें मेन्यू थंय मांडून दवरला
तो एट प्रेझेंट आमी इतले घेतला म्हणजे कितें कितें घेऊ हय जाता म्हणजे इतलें खावया मागीर रायस आयटम मागीर घेतलें हांव आई बरें मगे नाका 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 कितें घेऊ कितें नाका दुशनाथ हो म्हाजो सेकंड बॅच सगळें मिक्स भाजी आसा हांगा आं बरें मगे आई आवडलें नेक्स्ट आई आतां आईचो बड्डे येवपाचो आहा हांगा ते न्हू आई ऑगस्टान 2 सेलिब्रेशन आहा सो म्हाका न्ही हेंच्या हांगा फीश आनी चिकन अशें फ्राय कशें आसा दाखयता तुमकां अशें आसा चिकन कितें विसरलें हांव सामकी टेस्टी आहा परत घेतलें हांवें हें ट्राय केलें तुवें बरें आहा स्पून ना आनी दोन जाय सांगासर इश्वीक खाता रागी पुडिंग सांगासर न्ही रागी पुडिंग आसलेलें म्हटलें खावय म्हळें ताका बरें नाशण्याचें हय आयस्क्रीम येस गेले हांवें हाडला सो जालें आमचें जेवण आतां पळयता भायर ते बिचार बी वचूंक मेळटा पळयता कित्याक पावस पडटा भायर सो तुमकां हांगच्यान भायलो व्यू दाखयता सामको बेस्ट पावस पडटा वचूंक मेळना भायर सो हें पळयात बरें दिसता हांगच्यान आं वचनाका भिजनाका बरें दिसता हांगासर हें पळयात ओदोळ गेल्ली आमी वॉशरुमान तो डिफरंट आनी हो वॉशरूम पळया बाबा हो वॉशरूम दिसना रूम गोंय दिसता कित्याक हांगा बरें चेअर बीन दवरला सो हें पळया अशें बसपाक बीन आनी हो व्हडलोसो मिरर आहा बरें आहा हें पळयात बाबा हें 5 स्टार हॉटेल घे चल तूं हांगांतल्यान बरो हा व्यू वयर बरो न्ही इश्वीक वयर झुंबर पळय कितें व्हडलो आहा फूल झुंबर यो हां रियल फ्लावर ते आई आमचे बोगी आयिल्ले आसा चला अटॅक करो बसात फाटल्यान बसू हांव बसता मुखार बरी दिसले जिवाक हय आई पळय बरी दिसले कितें खबर आहा हें न्ही मातशें पयस आहा आनी पावसूय पडटा न्ही म्हटलें बोगीतून या म्हटलें पास गेलो कितें बारीक हांगासर न्ही चाफेचे झाडां खूब आहा आनी ताका भरभरून फुलां जाला खूब पयस न्हू गे हांगासर पळया बरें आहा व्यू छत्री हाडून आमी पावस पडटा छत्री दिता आमी छत्री बी काय हाडूना म्हाका आमी भिजले जाता तरी इश्यूका मातसो थँक्यू तूं 10 मिनटां येतलो खंय सो मातशें आमी रावता हांगा वाव आई बरी दिसता म्हाका सांग तुमकां इतले बरें दिसले पयलीं हांव चोकारीचेर सी पळयात हांगा कितले बरें आहा तुमी येयात हांगासर ITC ग्रँड पुश हांव न्हिदता हांगासर पोट भरून जेयले हांव हांगा आड पडटा तूं घेवन हांगा आड पडटा वा पळयात हांगासर आड पडपाक सामकें बंदोबस्त केल्लेले आहा हें पळयात कितले बरें बीच ना हांगा आड पडटा सामकें नीट आनी क्लीन आसा त्या काय तशें आई पळय थंय खूब बरी दिसली हांव येवन हांगासर इतलें बरें आसा व्यू हांगा खंय येता येवपा सारकें आसा हांगासर खूब बरें आसा हांगा थँक गॉड पावस ना मातसो बारीक पडटा चड ना चड क्रावड ना बीचें मागीर लोक मातशे कमी आहा मिशेल म्हणटा हांगाच बसया खंय फूल डे न्हू मिशेल हय थंड सामकें वारो सुटला केंस सगळें उडोवन वयता हांगासर रा कशें आहा प्लेस हय
मिशेल म्हणटा आई नुस्तें विकोंक बसला खंय बरें लाकूड तें न्ही गे बरें दिसता पळोवपाक अशें बशें सो हे प्लेस न्ही आमकां खूब लायक जालें न्हू गे खूब बरें आसा खूब बरें आहा सामकें ना हो बीच मातसो क्लीन आसा बरो आहा चड अशें रश ना कळ्ळें न्ही बरें आहा खूब लायक जालें सो वयता आमी सो बोगी येता म्हटलं अजून येवंक ना तो म्हटलं आमी मातशें वॉकिंग करत वयता केंस तें हांगा उठता हांगा चला सो हांगासर न्ही एक बरें अशें पात आसा आनी काय बरो फोटो येता तुमकां सांगू बरेशे आमी फोटो क्लिक केले हें वुडन आहा हें लाकडाचें रावला हांगा फोटो काडपाक चला चला पोज दिया अशें अशें सो बोगी येता म्हटलं बोगी येवंक ना सो आमी वॉकिंग करत येयली पण हांगासर इतलो बरो प्लेस आहा फोटो काडपाक शिव रावला हांगा सो हे पळयात बरो व्हडलो माड आहा आयकता हे रूम्स हे ओके रूम्स बरे आहा सांगासर रूम कशें आशिनात इफ 1 डे रावपाक जाय जाल्यार 38,000 1 डे आं 1 डे रूम चार्जीस 38,000 ते 5 स्टार हॉटेल न्ही ताका लागून पण टू गूड बरें आहा हो बरो आशिना रूम्स न्ही हे आं सो हांगासर पळय उदक आनी तेवटेन न्ही स्विमींग पूल आसा सो हो असो व्यू आसा हे पळयात सामको बेस्ट आहा सो हो व्हिडिओ बीन न्ही व्हडलो बीन जावं शकता पण स्कीप करनाकात पळयात तुमी इतलें बरें आहा व्यू पळोवपा सारकें हांगासर हे पळयात हे स्विमींग करूं मेळटा आ वयस हय न्ही सांगाय स्विमींग करूं मेळटा खंय सो हांगांतल्यान तुमकां व्यू दाखयता हें पळयात हांगाच्यान सामकी बेस्ट आहा बेस्ट आहा न्ही बरें जालें आमी बोगीन येवंक ना जाल्यार आमकां हें सगळें मिस जावपाचें कांयच पळोवंक मेळपा नासलें आमकां बरें बग्गी हाडून ते हय तो येवकूच ना सो बरें जालें अशें पळोवंक तरी मेवलें सांगा पळय हांगासर आसा वॉटरफॉल ITC ग्रँड वॉटरफॉल हे पळयात शुनाथ एक दीस रावपाक येवया रावया बरें उमेदीन तरी म्हण रावया रावया खंय हांगासर पळय बरें आहा सो बोगी येवंक ना म्हणून बरें एक वॉकिंग जालें आमचें आईचें आयज वॉकिंग जालें सो आई कडल्यान आतां रातचें वॉकिंग करपाची गरज ना सो हेज्या नंतर आमी खंय तरी आनी खंय तरी वचपाचें आहा तो हांव नॅक्स्ट व्लॉग करतलो कळ्ळें न्ही सो आयचो डे आमी बरें स्पेंड केलें आनी थँक्स टू मिशेल आयज मिशेला लागून आमी आयज हांगा पावली ITC ग्रँड शिव सोड शिवा सायडीन दवरता हांव शिव पावल्लो आसा सो थँक्स मिशेलाक हांव थँक्यू म्हणटा आनी बरो टायम स्पेंड केलें बरें भोंवलें बीन ओके तो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण बाय आई सगळं बाय म्हण आई हांगा रावता खंय 8 दीस शिव थंय गेलो ओके चला बाय ब्लॉग एंड करता